इंटरनेटार गाजलेल्यो कोविड शुभेच्छो खबरो तुमच्या मुखार दवरता हांव तो गोंयकार गुरू म्हज्या युट्यूब चॅनलार गोंयकार गुरू. आमच्या गोंयांत साश्टी बसत जाल्यार ह्या दिसांनी कोलवा व्हडले फेस्त जाता. फामा कोलवा फामा म्हणजे फेमस. जाणा तुम्ही हाची स्टोरी, हाचो इतिहास, हे देवसांव मिनींग जेजूचे कशें सुरू जालें ते. आमी काजरांक जायते फावटी गिफ्ट दिता. जाणा तुम्ही जायते फावटी हे दान एक गिफ्ट दिता आसतना ताचो प्रभाव इन्फ्लुएन्स कितें जाता तो पळोवया ह्या व्हिडिओन. कोलवा फामाचे देवसांव मिनींग जेजूचे चेक रिपब्लीक प्राग म्हणटा ते थंयसर सुरू जाता. 17th शेंकड्यान सुरू जाल्ली ही काणी. थंयसर आसलेली प्रिन्सेस, द प्रिन्सेस ऑफ प्राग, जेन्ना लग्न जालें मायन ताका हो गिफ्ट दिलो. मिनींग जेजूचो धाकटुलो गिफ्ट मेड हो स्टॅच्यू मेड इन स्पेन. आनी त्या टायमार हे प्रिन्सेस ऑफ प्राग मानताले ह्या स्टॅच्यू कडेन मिनींग जेजूच्या कितें मागत जाल्यार देव रोखडोच दिता म्हूण. आनी ती बायल, ती ओस्तोरी प्रिन्सेस ऑफ प्राग लोकांक सांगताली ह्या स्टॅच्यूक मिनींग जेजूक रेस्पेक्ट मान दिवंक जाय म्हूण. And so this devotion began in Prague. पूण कितें जालें, in 1628 वर्सा थिंगासर गॅर सुरू जालें. आनी थंयसर आसलेले पाद्री, कार्मेलाइट संस्थेचे पाद्री, ते एके भाशेन गरीब जाले. आनी तांची प्लायट पळोवन, तांचो एस्ताद पळोवन ह्या प्रिन्सेस ऑफ प्राग ह्या वस्तोरेक चुचुरें दिसलें. आनी ताणें आपलो घोव मेल्या उपरांत चॅरिटी, लोकांची गरिबांची सेवा करूंक सुरू केले. आनी सेवा करता आसतना ह्या कार्मेलीट पाद्रीन ताणें आदार दिवंक चिंतले. आनी आदार दिता आसतना जो आपल्या आवयन ताका गिफ्ट दिल्लो, लग्नाचो गिफ्ट, अ स्टॅच्यू ऑफ इन्फंट जीसस, हो स्टॅच्यू काडून कार्मेलीट पाद्रीन दिता आनी तांकां सांगता, ऑनर द स्टॅच्यू ऑफ इन्फंट जीसस अँड यू विल नेवर गो हंग्री. ह्या कार्मेलाइट पाद्रींनी हो स्टॅच्यू घेवन इन्फंट जेजूचे देवोत्सव सुरू केले. आनी जितले फावटी तांणी मागले तांकां बरेपण मेळ्ळें. पूण गैर सुबेज जाले आनी पोत्तून तांकां त्रास जाले आनी तांकां तो जागो सोडून वयचो पडलो आनी तो स्टॅच्यू तांणी साडलो. पूण 1635 वर्सा शांतिकाय येयली. देयर वॉज पीस इन प्राग. आनी कार्मेलाइट पाद्री पोत्तून भितर सरले त्या जाग्यार. थंयसर आसलेलो फादर सिरिल हो कार्मेलाइट पाद्री हो भितर सरोन त्या पॉयंटान सगळ्यांक सोदता आसतना त्या कोचल्यान तांकां हो स्टॅच्यू, इन्फंट जेजूचो स्टॅच्यू तांकां मेळ्ळो आनी पोतून ते देवोत्सव सुरू जालें. परंपरा आमकां सांगता हो स्टॅच्यू, इन्फंट जेजूचो स्टॅच्यू, इट सिम्स ही इमाज ह्या फादर सिरिला लागीं उलयली आनी ताका सांगलें खंय घेवन स्टॅच्यूचे, ह्या इमाजीचे देवोत्सव सुरू कर म्हणून. परंपरा आमकां सांगता प्राग सोटिया मागीर हो स्टॅच्यू मोजांबीक, आफ्रिकाक पावलो आनी थंयसर आसलेले हे तारवटी, सेलर्स शिपरेक जावन ते मोजांबीक पावले आनी तांच्या बरोबर आसलो फादर बेंटो म्हणून. ही वॉज एक्कंपनींग दिस स्टॅच्यू आनी हो बेंटो तांच्या संगाता आफ्रिकाक सोटिया गोंया पावले आनी वॉज पोस्टेड इन कोल्वा पॅरिश. फादर बेंटो फेरेरा जावन आसलो एक जेजुईट मिशनरी. जेन्ना तो कोल्वा पॅरिशीन पावलो 1668 वर्सा ताणें स्पेशल आल्तार केलो आनी हो स्टॅच्यू मिनींग जेजूचो त्या आल्तारार दवरलो आनी तशें सुरू जालें हें देवोत्सव मिनींग जेजूचें. पूण 17th सेंच्युरी वर्सा पुर्तुगालाक सांग ऑर्डर आयली आनी कसल्या कारणाक लागून द जेजुईट मिशनरीज वर सप्रेस्ड फॉर सम टायम. म्हणटोच जेजुईटांक हे गोंया सोडून वयचें पडलें, भोव करून कोल्वा. आनी थंयसर सावन वेता आसतना ते कोल्वा सोडून राशोल सेमिनरीन गेले आनी वेता आसतना तांणी हो ओरिजिनल स्टॅच्यू घेवन गेले. गांवचो लोक, लोकल लोक ट्राय करतालो तो ओरिजिनल स्टॅच्यू थंयच कोल्वा इगोर्जीन दवरूंक, बट दे डिड नॉट सक्सीड. पूण वता आसतना राशोल सेमिनरीन वता आसतना त्या स्टॅच्यूक रिंग आसलेलें तें सकला पडलें आनी लोकांनी कांयच करूंक जावना देखून they created a new statue and put that original ring on the finger of infant Jesus आणि ताणी ते देवोत्सव पोतून सुरू केले.
तो ओरिजिनल स्टॅच्यू ती इमाज जेजूची राशोल येले उपरांत गांवच्या लोकांनी शुअर केले आणि फुडाराक ते स्टॅच्यू वचना देखून ताणे 3 लोकांचे व्हडले लॉक एक बोल्ट केलो आणि तो स्टॅच्यू प्रिजर्व केलो. पुढे फामा दिसा हो स्टॅच्यू पादिकार भायर काडटा आणि नोवेना सुरू करता. आदी 17th सेंचुरी जायत्यो मिलाग्री जाल्यो, आतांय जायत्यो मिलाग्री जाता, देखून हजारांनी लोक या कोलवाच्या फामाक वेता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन थंय वेता या इन्फंट जेजूची बेसांवांक घेवन. तेच भाशेन कोण लग्न जावंक सोदता, कोण भुरग्यांक आशेता, थंयसर वचून मागणें करतात, आंगोवण्यो करतात. 17व्या शेंकड्यान ह्या स्टॅच्यून लोकांक बेसांव दिले. आयज पर्यंत इवन इन द मॉडर्न टायम्स हो स्टॅच्यू म्हणजे इन्फंट जेजू लोकांक बेसांव दिता. म्हणटच हे नोयना सुरू जाता आसतना आणि फेस्त करता आसतना ह्या सगळ्या फामान भाग घेता आसतना तुमकां सगळ्यांक विश करता हॅपी फामा, मिनिंगफुल नोवेना आणि हॅपी फिस्ट. हांव तो फादर नेल्सन लोबो, गोंयकार गुरू.